ईद आमचे वर्सान 2 फावटी येता तेन्ना आजची ईद बकरीद ईद म्हणटा ताका। आमचे प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम हांकां देवान एकदां स्वप्न दाखयलें की आपणाक कुर्बानी जाय म्हणून। तेन्ना तेंच्यांनी उंटाची पयले दिसा दिले, तशेंच दुसरे दिसा दिले, ते देवान एक्सेप्ट करूना। ते फक्त तेजे एक एग्जाम कशें घेवंक सोदताले की तो ताका म्हण सांगलें इब्राहिमाक शेवटी तुजो जो लागींचो जो एकदम हार्टाचो एक हे आसा ताका तेजी कुर्बानी जाय। तेन्ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसा ते आमचे इस्माईल अलैहिस्सलाम हेका घेवन कुर्बानी करताले। तेन्ना ताका चेडो सांगतालो तेन्ना इस्माईल अलैहिस्सलाम की पप्पा आपले दोळ्यांक बांद म्हणून, कित्याक तुजी सुरी चलची ना म्हणून। तरी आसतना देवान कितें केलें ती सुरी पट्टी बांदून जायना तेन्ना ते चेड्याक सायडीक करून थंय एक बोकडो दुंबो म्हणटा ताका तो दुंबो जालो तयार। तेन्नाच्यान कितें जालें फक्त देवाक परिक्षा घेवपाची आशिल्ली की इब्राहिमा कडल्यान की आपूण तुजे पुताची सुद्दां हे मागल्यार तूं दिवंक शकता म्हणून। तशेंच तो तेजे हितून देवाचे हितून सक्सेस जालो आनी तेणें कुर्बानी दिली। तेन्नाच्यान आमकां एक हें जालें फिक्स, हे परमनंट एक हें जालें प्रत्येक ईदाक आमी एक बकरो आपापल्या नांवान दिवपाची कुर्बानी। ताका लागून आमी देवा कडेन आयजूय मागला सबन आमच्या देशाची प्रगती जावची, सबन आमी मेळोन सगळे भाईचारान रावचे आनी सगळे आयच्या दिसाची परत एकदां सगळे आमचे हिंदू भाव, मुसलमान भाव, जितले बी भाव हांगा आसा, गोंयान आसा, इंडियन आसा किंवा देशा भायर आसा, सगळे हांची परबी